फाटली 13 वर्सां आदी 75 फ्लॅटांचो हो प्रकल्प येयल्लो तेन्ना ह्या प्रकल्पाक कर विरोध जाल्लो। आता परत हो प्रकल्प 284 फ्लॅटांचो आयिल्ल्यान दवडे फातोर्डा वाठारांतल्या थळाव्यांनी खर तिडक उक्तायल्या। या संदर्भात थळाव्या लोकांनी मडगांवच्या मुखेल अधिकाऱ्याक मेळून मेगा प्रकल्पा आड कागाळ दाखल करपाची येवजण आंखल्या। या गांवांत गोंयचे पारंपारीक वेवसाय अजून चलतात, ताजेरच हे लोक पोट भरतात। या प्रकल्पाक लागून थळाव्यांक बरोच त्रास सोंसचो पडटलो। आमी रावतात ती कोण गोरवां, आमदार जापसालदारकी कित्याक घेयना, थळावे जाप मागतात। हांव दोंगड्या रावता आनी म्हजें नांव गीता प्रभू। सो हांव कितें म्हणटा, हो प्रोजेक्ट येता आनी हो प्रोजेक्ट येता 294 फ्लॅट्स 294 आनी हांव कितें म्हणटा, हो धाकटोसो वाडो, हो व्हडलो वाडो न्ही आनी बारीक लोक रावतात। थंय रावतात चोरीसकारां, फर्निचरवाले प्लस हे गोरवां पोसतात। सो फाल्यां हे भायले लोक जर आयले जाल्यार म्हणटाले आमकां वास येता, तर फाल्यां आमकां प्रॉब्लेम करतले। हाजो वास येता, चोरिसाचो वास येता, शेणाचो वास येता म्हणून। तर हांव कितें म्हणटा, हो आमकां प्रोजेक्ट नाका, सर आमची मायनॉरिटी जाता आनी तांची मेजॉरिटी जातली। फाल्यां आमकां खूब त्रास जाता, थंय इलेक्ट्रिसिटी सारकी ना, थंय उदक सारकी ना। सर MLA रातची काम करून घेतला, आपल्या फायद्याक पायपां घालून घेतल्या। ह्या ढवळीकारांक लागून केली ना ताणें, तो आपल्या फायद्याक आनी ते भायले प्रोजेक्टाक फायद्याक। हांव म्हणटा, MLA हें करनासतना 10th पास करनासतना कसो पास जालो? तर MLA फक्त पडला आपल्या वोटिंगाचें, वोटिंगाक ते पडली ना। हांव म्हणटा, कावन्सिलर कोण आशिल्लो? जॉनी कास्टो आशिल्लो, ताणी फाटल्यान ताची भावच आशिल्ली, भावाची बाय। हो MLA थंयचो आपूण हँडल करता। तुवें ते कावन्सिलरान पळोवपाक जाय आशिल्लें, बाबा हे लोकांक कितें जाय तें, तुका जाय तशें, तुगे MLA जाय तशें न्ही। ही कोण गोरवां रावतात ती ना न्ही। तर हांव कितें म्हणटा, आमकां हो प्रोजेक्ट नाका। तुमकां जाय ढवळीकारां कोण जाय? तुमकां उदक सारकी येता, तुमकां लायट सारकी येता, केन्नाय कावन्सिलर येवन ते पळयता आनी कावन्सिलर केन्ना वॉर्डान काम करता, ग्रास केन्ना काम करता, ग्रास कट करपाचें तुमकां आनी थंय संसार जावन पडिल्लो आसा। सो तेणी फर्स्ट थिंग म्हणतो पोत्री मारलें, आखे प्रॉपर्टी कित्याक भितर कितें चलता तें दिसती पडपा ना म्हणून। बट तेणी काम भितर विदावट नोटीस वो ते लायसन्स नंबर बी डिस्प्ले करून आसतना तेणी काम स्टार्ट केलां। सो इतुले लोकांक त्रास जाता आसतना तेणी विदावट लोकांचे कन्सर्न नासतना हो प्रोजेक्ट तेणी स्टार्ट केलो। कित्याक हो प्रोजेक्ट न्यू न्हू, हो प्रोजेक्ट 13 years बॅक आमी हाडयलो वाड्या लोकांक नाक म्हूण, आनी दॅट टायम इट वॉज 78 फ्लॅट्स। आतां तेणी झोन चेंज करून, झोन C1 चेंज करून तेणी आतां हो प्रोजेक्ट हाडपाक मुखार चलयता केला। आतां ते हितू करपा सो तेणी लोकांक कन्सिडर करून आसतना हो प्रोजेक्ट कितको हाडपाक हें केलो। आतां हितून आमगेलो MLA कांय सायन मारनासतना हो प्रोजेक्ट पास जालो, जावं म्हणटा कावन्सिलराकूय कांय खबर ना म्हणटा आपण पास जाला की ना तो, कित्याक तो फुडें म्युनिसिपालिटी येना आसतली, तेका लागून तांकां फुडें खबर नासतली, सायन मारल्या ना ती। आतां आमकां जाता तितलो बेगीन हो प्रोजेक्ट बंद करपाक जाय, कित्याक आमगेल्या वाड्याक हो सुटेबल ना। कित्याक आमगेल्या वाड्याक चेरिसां धंदो प्लस कार्पेंट्री आनी प्लस फर्निचराक काम करताय, हे आमगेले सगळे लोकल धंदे। हे समज प्रोजेक्ट येयलो जाल्यार आमगेले सगळे लोकल धंदे बंद जातले आनी जे आमगे धंदेकार आहाय ते बारीक काम करपी आहाय ते बंद करपा पडटले। कित्याक भायलो लोक येयलो म्हणटरी हे कोण सोसून घेवपा ना, दुकराचें जावं म्हणटा कार्पेंट्री जावं म्हणटा गोरवाचें, हे वाड्या लोक म्हण आमी आमगे लोक अंडरस्टँड करून हो धंदो चलता एश करून। सो हो हाल्या प्रोजेक्ट येवप म्हण आमकां जायते प्रॉब्लेम जावपा चान्सीस आहाय। सो आमकां हो प्रोजेक्ट नाका। गोमंतक TV खातीर गौरांग प्रभू मलकर्णीकार।